विसवा उपरांत तुमकां येवकार. ड्रग्सांच्या धंद्यात घुसपल्ल्या लोकांची पाळां मुळां खणून काडपाची गुप्त येवजण तयार केल्ल्यान डीजीपी डॉक्टर आदित्य आर्याची 12 वरां भितर ताकतिकेन गोंयच्यान बदली केली अशी माहिती प्रुडंटाक मेळ्ळ्या. सनबर्न आनी एसीझेड प्रकरणी आर्याक म्हारग पडलें अशें खासा कोपांतल्यान समजलां. केंद्र सरकाराचे एनसीबी वांगडा ते कांय ड्रग पेडलांक धरपाचे आशिल्ले म्हूण ताकतिकेन ही बदली केली अशें पुलीस खात्यांतल्या उंचेल्या पावड्यावेल्या कोपांतल्यान समजता. गोयचे आदले पुलीस महासंचालक डॉक्टर आदित्य आर्याची ताकतिकेन बदली केली. किशन कुमार गोंयांत येवन तांणी पुलीस महासंचालक म्हणून ताबोय घेतलो. त्या खातीर किशन कुमाराक बढती दिली. ह्यो सगल्यो गजाली 12 वरां भितर जाल्यो. ह्यो सगल्यो गजाली कित्याक घडल्यो हें जाणा जावन घेवपाक प्रुडंटान खासा चवकशी केली. तेन्ना ड्रग्स प्रकरणाक लागून ही बदली जाली ही गजाल उक्ताडार आयली. गोळी वखदाचो धंदो पुराय तरेन ना नपयत करपा खातीर डॉक्टर आर्यान केंद्र सरकारच्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या आदारान एक येवजण तयार केल्ली. ह्या येवजणेची माहिती थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेळिल्ल्यान आर्याची ताकतिकेन बदली केली अशें पुलीस गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायतीवेल्यान समजता. गोंयांतल्यान ड्रग्स ना करपा खातीर खासा गुपीत येवजण. गोंय पुलिसांक विश्वासांत घेवंक नासले. केंद्र सरकारच्या एनसीबीचो आदार. मुखेल ड्रग डिलरांचेर धाडी पडपाच्यो. येवजण लीक जाल्ल्यान बेगोबेग बदली. सनबर्न पार्टी खातीर इंटरनेटावयल्यान फाटल्या सप्टेंबराच्यान जायरात चालू आसा. ह्या पार्टीचेर भासाभास करपाक गृहमंत्री रवी नायकान पुलिशेची एक खासा बसका आपयल्ली. सनबर्न पार्टीचेर आकांतवादी हल्लो करूंक शकतात असो दुबावूय ह्या बसकेंत उक्तायल्लो. गोंय पुलिशेच्या स्पेशल ब्रांचीन एक अहवाल तयार केल्लो. तातूंत आग्नेल फर्नांडिसा सारको आमदार पार्टी जावची म्हूण कसो दबाव घालतालो तेवूय बरयल्लें. हो अहवाल प्रुडंटाच्या हाताक लागला. सनबर्न पार्टीक लागून गोंयांक कांयच लाव जायना. पुलिसांक मात फुक्याचे त्रास जातात. त्या खातीर डॉक्टर आदित्य आर्यान सनबर्न पार्टीक परवानो दिवपा खातीर कांय अटी घातिल्ल्यो अशी माहिती पुलीस गोपांतल्यान मेळिल्ली. ह्यो आसल्यो अटी. पुलीस कडल्यान फंडा खातीर 25 लाख, पुलिसा खातीर 250 पास, पार्टीच्या सुवातीचेर गोळी वखदां विरोधी पंगडाची खासा गस्त. विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान एसीझेड प्रकरणात केल्ल्या कागाळीचो डॉक्टर आर्यान बारकायेन अभ्यास केल्लो. एफआयआर नोंद करपाची ताची तयारी चलिल्ली. ही कागाळ नोंद जाल्यार 3 फुडारी त्रासात पडपाचे. आमदार चंद्रकांत कवळेकार, सभापती प्रतापसिंह राणे, आदले मुख्यमंत्री लुईझीन फालेरो. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या सगळ्या गजालीक लागून डॉक्टर आदित्य आर्याची 12 वरां भितर बदली केली अशें दिसता. पणजेच्यान आमचो खबराकार वासुरी देसाय आनी खबराकार लौकीक शिलकार. कासवांक लागून पेडणे दर्यावेळ आनी शेकांचेर रातच्यो लायटी पेटोवंक सरकारान बंदी घाल्या. हाका लागून तिडकल्ल्या मांद्रे, मोरजी, कायसू आनी आशवे दर्यावेळावेले शेकवाले बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक मेळ्ळे. तांच्या प्रस्नांत लक्ष घालपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां अशें ते म्हणटात. मोरजी दर्यावेळेचेर कासव व्हडा प्रमाणात तांतयां घालपा खातीर येतात. तांच्या खातीर राना खात्यान पर्यटन खात्याच्या जोड पालवान कासव सांबाळ मोहीम चालू केल्या. तांच्या खातीर वाठारय थारायला. मात दर्यावेळाचेर शेकवाल्यांनी पर्यटकां खातीर म्हूण लायटी घाल्यात. लायटींक लागून कासवांक त्रास जातलो म्हणून रातच्या 8 उपरांत लायटी बंद करपाचो आदेश दर्यादेग वेवस्थापन समितीन शेकवाल्यांक काडला. लायटी बंद करून धंदो कसो करपाचो असो प्रश्न मांद्रे, मोरजी, कायसू आनी आशवेच्या शेकवाल्यांक पडला. ते बिरेस्तारा आल्तिनोचेर येवन मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. एनीवे मे बी इट्स अ टेम्पररी सोल्युशन बट ही फायनलायज हय इश्यू म्हणजे सीआरजे नोटिफिकेशनान जे टायम लिमीट फ्रेम केल्ली 8 वरां पर्यंत लायट दवरची, 8 उपरांत लायट काडपाची, 8 उपरांत मागीर सावंड सिस्टम जी आसता ती बंद करपाची. हे जे कितें कंडिशन जे आसले पळय ही वायप आउट दोज कंडिशन. या ही परमिटेड देम टू गो एड विथ. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. गोवाज फ्रीडम स्ट्रगल ह्या दोतोर टी.बी. कुन्नाच्या पुस्तकाचें गोंय सरकारान अभ्यासक्रमांत आस्पाव करचो अशी सुचोवणी एनआरआय कमिशनर एदुआर्द फालेरोन केल्या. टी.बी. कुन्नाचो फोटो गोंय सरकाराच्या सगळ्या कचेऱ्यांनी लावचो अशेंय फालेरोन मागलां. गोंय मुक्ती आंदोलनाचे जनक दोतोर टी.बी. कुन्नाचो फोटो गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी दिसा लोकसभेत लायला. आता गोंय सरकारान आपल्या सगळ्या कार्यालयांनी हो फोटो लावचो अशी मागणी एनआरआय कमिशनर एदुआर्दो फालेरोन केल्या. दोतोर टी.बी. कुन्नान जायतीं पुस्तकां बरयल्यात. दोतोर टी.बी. कुन्ना यादिस्तीक समितीन 1961 वर्सा गोवाज फ्रीडम स्ट्रगल हें पुस्तक प्रकाशीत केल्लें. टी.बी. कुन्नाचे विचार विद्यार्थ्यां मेरेन पावचे म्हूण हें पुस्तक शाळा आनी कॉलेजीन शिकोवचें अशी मागणी फालेरोन केली. And I am going to take steps to get it reprinted because of our information and knowledge. And also I strongly feel that this must go, his writings must be in some form or the other in the curriculum of schools and colleges.
फुडल्या वर्सा फेब्रुवारीच्या 22 आनी 23 तारखेक पणजे आंतरराष्ट्रीय परिशद घेवपाचें थारायलां. इंडियन काउन्सिल फॉर वर्ल्ड अफेअर्साच्या आदारान ही परिशद घेतले अशें फालेरून सांगलें. There must be some issues in which so-called different political parties, different individuals, different ideologies come together. You see, there is too much of diversity in this country and too less of unity. We require more unity, you see, while skipping the diversity thing. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विसव.